जो क्वेश्चन आसलो TCP डिपार्टमेंटान आसलो आनी TCP डिपार्टमेंट स्पेसिफीक एक परमिशन्स जी ग्रांट केल्ली आसा नेवरा ओ पिकेनो सर्वे नंबर 14/1 पार्ट 1 पार्ट आनी सर्वे नंबर 15/1 हेका खुबश्यो परमिशन्स ग्रांट केल्या स्पीकर सर. सो स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा कारण कितें आसा की हो जो गांव आसा हो गांव म्हाजो आनी ह्या गांवांत हो प्रोजेक्ट येता थंय ऑलमोस्ट अरावंड 11 सुमार प्लॉटिंग केल्ली आसा डेव्हलपमेंटल करता. सो म्हाका स्पीकर सर विचारपाक जाय की जेन्ना TCP डिपार्टमेंट असली परमिशनां ग्रांट करता तेन्ना फॉर एग्जाम्पल कंपाऊंड वॉलाचें कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल रिटेनिंग वॉल सब डिविजन ऑफ प्लॉट बिल्डींग विलाज हे जेन्ना कन्स्ट्रक्ट करपाक परमिशन्स ग्रांट करता जावं टेक्निकल क्लियरन्स दिता तेन्ना कितें कितें चॅकलिस्ट ही लागता आनी थंय सायट इन्स्पेक्शन जाता काय ना हेजो म्हाका उत्तर जो आसा तो मिनिस्टरा कडल्यान जाय. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें विचारला हांवें पयर बी सांगलेलें की म्हाका डिपार्टमेंटान आमी प्रत्येक गोश्ट चॅक करता आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा स्पीकर सर की ऑनरेबल मेंबरान एक प्रश्न विचारला की आमी चॅकींग करता काय ना. आमी चॅकींग करता. ना ना स्पीकर सर पयलोच सप्लिमेंटरी आसा तितून तो सारको उत्तर कितें कितें परमिशन लागता हे उत्तर जाय. मिनिस्टर एक एक्सपिरियन्स मिनिस्टर 18 वर्सां तो आसा ह्या सभागृहांत. सो 18 वर्साच्या एक्सपिरियन्सान ताणें सांगचें की कितें कितें लागता. 18 वर्सां 3.5 वर्सां आसा. ऑनरेबल मेंबराक कितें जाय. ऑनरेबल मेंबरान सांगलें आपल्या मतदारसंघात प्लॉट येता कोण विला बांदता काय कितें बांदता काय सगळ्या चेकिंग जाता काय ना डिपार्टमेंटांतल्यान त्यांनी विचारला. चेकिंग जाता. चेकलिस्ट आसा. चेकलिस्ट प्रमाणे केले वयता. मान्य ऑनरेबल MLA विरेश बोरकराचें कितें स्पेसिफिका म्हाका आतां पर्यंत कळोंक ना. तेका कितें म्हाजे कडल्यान उत्तर जाय तें हांव उत्तर दिता. पूण चेकिंग हा पयलेंच उत्तर सारकें ना. म्हाका स्पेसिफीक जाय. पयलें उत्तर स्पेसिफीक जाय की कितें कितें तुजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ग्रांट करता अप्रुवल दिता टेक्निकल हें दिता अप्रुवल दिता तेका कितें कितें परमिशन लागता हो पयलो हें आसा तो पयलोच आन्सर करचो. स्पीकर सर परत सांगता तेणी जे सांगला चेकलिस्ट जे आसा ते एक चेकलिस्ट हे जे पयलीं तुका सांगता हे जे प्रॉपर्टीचे जो उल्लेख करता हे सगळे फोटोग्राफ हांवें मारून हाडल्या. आतां जस्ट म्हाजे हेज्या खातीर की बाबा कितें कितें जालां थंय एक पेपर हांगा आसा आनी सगळे जे चेकलिस्ट आसा इन्स्पेक्शन इज रिक्वायर्ड. चेकलिस्ट इज एज पर वॉट एवर द गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन जे आसा त्या रेग्युलेशन प्रमाणे चेकलिस्ट केले वयता. फोटोग्राफीक एविडन्स बी आसता आनी हे सगळे फोटोग्राफ स्पीकर सर एक फोटोग्राफ जे आसा ते आमी हांवें म्हाज्या कडेन जे आसात हाडलेले आसा. म्हणजे स्पेसिफीक तुका कितें जाय तुवें म्हाका जर सांगल्यार तर हांव स्पेसिफीक तुका उत्तर दिता. चेकलिस्ट आसा आनी चेकलिस्ट प्रमाणेच तेणी परमिशन दिता. आनी दुसरी गोश्ट ही जी जमीन जी आहा हेजे जी उल्लेख करता ते 2021 रिजनल प्लॅनान सेटलमेंट जाल्ली जमीन ते बेश्टे तुजें इन्फॉर्मेशन. दुसरो स्पीकर सर म्हाका हे सगळें खबर आसा सेटलमेंट आसा म्हणून. स्पीकर सर आतां जो चॅकलिस्ट आसा म्हणटा आनी सगळे वयता सायटीर वयता तेंच्यान फोटो थोडे दाखयले एविडन्स दाखयले. हांव विचारपाक सोदता की जेन्ना आमी पळयता की आमच्या गांवांनी आयज कितल्योश्यो प्रॉपर्टी विकल्यो जावं त्यो घेतल्यो आयज दिल्लीकारान ही प्रॉपर्टी जी आसा स्पेसिफिकली दिल्लीकारान घेतलेली आसा आनी ती प्रॉपर्टीन स्पीकर सर आमी पळयता की आमचे लोकल जे आसा थंय ते देवाचें हें आसा म्हटल्यार डेंडलो जावं आमचो धालो ह्या त्या प्रॉपर्टीन एक बांय आसा ते बांये कडेन करता आनी ओवरऑल जो देवाचें हें आसा तें जाता. स्पीकर सर आतां मिनिस्टरान सांगलें की जे प्रॉपर्टीची टोटल चॅकलिस्ट करता एज पर रिजनल प्लॅन तो म्हणटा ही सेटलमेंटान आसा. स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय कित्याक जेन्ना तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन करून हांकां परमिशन दिली म्हणटा एज पर मिनिस्टराच्या बाबतींत. सो स्पीकर सर हें तें टेक्निकल क्लियरन्स आसा आनी एज पर टेक्निकल क्लियरन्स जो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणें हें परमिशन दिल्लें आसा आनी ह्या परमिशनान क्लियर कट सगळें मेन्शन केलां एज पर द TCP एक्ट. स्पीकर सर पण हांव एक सांगपाक सोदतां पण एक्चुअल ज्या प्रॉपर्टीन कितें आसा एज पर TCP एक्ट फॉर एग्जाम्पल थंय म्हाका एकूच विचारपाक जाय की तो प्रॉपर्टीन एक्झिस्टींग रोड आसा काय ना हें मातसो उत्तर म्हाका मिनिस्टरान दिवचें. ना स्पीकर सर आतांच ऑनरेबल मेंबरान सांगलें आपलो मतदारसंघ आपल्याक सगळ्या त्या लँडाचे संबंदीत खबर आहा ताका खबर आसूंक जाय न्ही रोड आहा काय ना जाल्यार. व्हेरी गूड म्हाका खूब बरें दिल्लें सर. स्पीकर सर ताका खबर आसपाक जाय रोड आसा काय ना. कित्याक कारण अशें आसा स्पीकर सर हांगा जेन्ना परमिशन दिला तितून तुमी सांगता रोड आसा म्हणून ओके आनी
जे हे आतां मुद्दम तुमकां सांगता थंय रोड आसा कितें ना हे कित्याक म्हणटा कित्याक तुमचे ऑफिसर जे ऑफिसर आसा ते ऑफिसान बसोन सायनी मारता हे हांव एलेज करता कित्याक करता मातसो कित्याक करता स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर इफ यू हॅज गॉट ना एलेज कित्याक करता स्पीकर सर मातसो बस मरे बस मरे म्हण कितें मातसो प्लीज बस म्हण सांग तो मंत्री तो आमदार ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर बस मरे म्हण सांग ते आरजीचे फेसबुकार उलय तू बेश्टो बोवाळ करू नका बाबा उलयताना रीत मर्यादा मदान म्हणबी ते मदानच तो स्पीकर सर हांव मदान काय ना हांव सुशेगाद उलयता बरोबर सांगला तू मदान स्पीकर सर हो जो हे आसा जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी पयलू केला म्हणटा सेकंड सायड इन्स्पेक्शन हांवें केला हांवें लेटर केलें स्पीकर सर कित्याक थंय वायलेशन जालें टीसीपीचो एम्प्लॉय जालो काय कितें कळोंक ना घेवन बरें जालें आनी एक भाग गावलो म्हणून टीसीपीक आनी एक आमी घेवया डायरेक्टर नाल्लो बांदोडकर म्हणून तेज्या वांगडा मेळोन आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी हो सायड इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट आसा जेन्ना आमी वचून केला तुमी सगळे परमिशन ग्रांट करून जाले स्पीकर सर ह्या रिपोर्टान आमचो लोकल पंचायत सरपंच आसलो हांव आसलो आनी डेप्युटी टावन प्लॅनरूय तुमचो आसलो जो बांदोडकर म्हणून आसलो पळय तो आतां स्पीकर सर हो जो रोड आसा हांगा रोडार मेन्शन केल्लें आसा की हो रोड जो आसा तो टू श्री देवबाट जो देवबाट आसा ते देवबाट आमचो वाडो आसा पळय थंय वयता नेवरा विलेज पंचायतीन आनी तितून स्पीकर सर 12 तारखेक हें केल्लें तितून स्पीकर सर तेंच्यांनी मेन्शन केला आमी वचून पळयलो तेन्ना 3 मिटराचो रोड आसलो आनी सायड तेका हें आसा ती आसली स्पीकर सर हांगा क्लियर कट सांगता की थंय पक्का वेल आसली म्हणून ओके हेजेर दुसरें हांगा आनीक जी पॉंड आसा वेल थंय देवाचे सगळे देवस्पण जे आसा ते थंय करता ते आसले म्हूण दाखयल्लें आसा आनी सर्वे नंबर 14/1 स्पीकर सर पण जे परमिशन ग्रांट केला तितून हे कांयच मेन्शन करूंक ना दुसरें म्हटल्यार जी वेल आसा जी रस्त्या सायडीक वेल आसा ती वेल जी आसा स्पीकर ती पब्लीक वेल ती नोटिफायड पब्लीक वेल स्पीकर सर तिकाच कंपाउंड वॉल मारला दुसरे स्पीकर सर जो दुसरी वेल आसा ती दाखोवंक ना बट जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना स्पीकर सर हें कळलें कित्याक आमी थंय वचून पळयलें हेच्या पयलीं वचून हेंच्या जे पयलींचे आसले तेंच्यान वचून पळोवंक ना तिसरें स्पीकर सर हो जो रिजनल प्लॅन आसा आतां हो रिजनल प्लॅन हांव हाडून दाखयता आनी मिनिस्टराकूय टेबल करता हे तुमी म्हणटा सेटलमेंट आसा एज पर दीस रिजनल प्लॅन स्पीकर सर हांगा रोड खंयच दाखोवंक ना पण ते सांगता थंय वचून रोड पळयला आसता रोड 40 वर्सां स्पीकर जाले 40 वर्सां जाली थंय रोड आसा आनी तो रोड आसा लोकल सगळे वयता आख्खो गांव कनेक्ट जाता देवबाट म्हणटा तो आख्खो वाडो तुमी पावल्या एक फंक्शनाक तुमी येयल्ले स्पीकर सर थंय आनी कितलेशे आमचे बारीक समाजाच्या लोकांची जो बहुजन समाजाचे लोक आसा तेंची थंय घरां आसा स्पीकर सर हांगा असली दादागिरी जाली की प्रश्न स्पीकर सांगता प्रश्न स्पीकर सर हांगा असली दादागिरी जाली की हो जो रोड आसा तो आमी रोड दिवची ना हो रोड आपणाचो प्रायवेट हे जो कोण घेतला पळय तो म्हणटा आपणाचो रोड तेच्या दोनूय सायडीच्यान स्पीकर सर दोनूय सायडीच्यान रोडाक पायपलायन आसा ती पायपलायन आसून पासून हांगा ह्या टेक्निकल क्लियरन्सान ती पायपलायन दाखोवंक ना दुसरें अंडरग्रावंड केबलिंग आसा तीय दाखोवंक ना जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर थंय वयता तेंच्यांनी ते पळोवपाक जाल्लें स्पीकर सर मात ते कांयच करूं ना आनी जो मिनिस्टर म्हणटा एक्सपिरियन्स मिनिस्टर तेन्ना मातसो स्टडी करून येवपाक गरज आसली की हांगा रोड आसा काय ना तो स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा जेन्ना हो जो ओनर आसा ओनराचें नांव कीर्ती रिता हो जो ओनर आसा हो स्पीकर सर कंप्लेन करता की हो जो रोड आसा तो इनलिगल म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा जो रोड कंप्लेन करता PWD की हो रोड जो आसा कन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस रोड इज इनलिगल आनी तो लोकलांक थंय धमकी दिता तो सांगता की हो आपूण रोड बंद करतलो हो रोड लागना म्हणून तेन्ना टीसीपीन कशी क्लियरन्स दिली कित्याक तोच सांगता हो रोड जो आसा तो इनलिगल म्हणून तो हांकां सगळे वयता आनी पुलीस स्टेशनान सगळे लोकलांक आमच्या लोकलांक गांवच्या लोकांक ताणें पुलीस स्टेशनार व्हेले सो कसो सांगता स्पीकर सर हे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय कित्याक हांगा हांव एलेज करता स्पीकर हांव एलेज करता हे जे ऑफिसर आसा जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणे करप्शनान इन्वॉल्व आसा कित्याक ते पळयनासतना परमिशन दिल्ली आसा हांव एलेज करता हेजेर एक्शन घेतलो काय ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर of people on the floor, not members of the house. He has to be. He can refer to the department and the division office, whatever it is. No. How particular? There is Speaker sir. No. Yuri, nothing stops him from taking names. Yuri Masra. Speaker sir, हे जी सायन मारल्या टेक्निकल क्लियरन्साचेर हांव तेका लागून तेजेर एलेज करता आनी तो दुसरो तुमचो सायड ड्राफ्टमॅनूय येता थंय तेजे हांवें गेले ते फावट काडलेले डिमांड्सान स्पीकर सर
हे जे मिस एप्रोप्रिएशन जाला जे सायडीर वचना हेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय जे ऑफिसर अशी ग्रांट करता स्पीकर सर जेन्ना बाय दाखयता जी पब्लीक बाय आसा व्हॅल आसा ती दाखय आनी तेजेर आतां कंपाऊंड वॉल भितर वचपाक मेळना स्पीकर सर तेजेर कंपाऊंड वॉल तेगेले जाय स्पीकर सर आनी असले समज करता ह्या मिनिस्टरान तेका पळोवपाक गरज नासली प्रश्न सिंपल आसा ह्या ऑफिसरांचेर मिनिस्टर एक्शन घेतलो काय ना आनी ही परमिशन जी आसा जी परमिशन सारखी दिवंक नासली ती रिवोक करतलो काय ना कित्याक खुबशे जे मिस एप्रोप्रिएशन आसा ह्या हितून आसा स्पीकर सर आनी एक जी वाट आसा ती शेताक वयताली मागीर दाखयल्या एका बरोबर कितले प्रश्न विचारतो हांवें स्पीकर सर म्हाजो स्पीकर एक मिनिट स्पीकर तुका अलाव करता स्पीकर सर ऑलरेडी हांगा जे तो सांगता आनी जे फायलीन आसा फायल म्हाज्या फुड्यानच आसा मेन म्हणजे कितें आसा की कोणी तरी परमिशन मागतात तो बायचे जे उलयता ते बाय ब्लॉक करूंक ना हे ह्या तरेन आहा आनी ह्या तरेन दोनूय सायडीक तेका ना रे हांव उलोवन दी न्हू तुवें सांगलें स्पीकर सर कामाक लाय हे जे सगळे जे आसा त्यांनी बाउंड्री वॉलाक परमिशन जे मागल्या आता हांवें मुख्यमंत्री कडेन बी चर्चा करतलो जर पीडब्ल्यूडीन ऑब्जेक्शन केलें तूं वचून एफआयआर फायल कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन नो प्रॉब्लेम आनी पुलीस मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर की आयज तेणी ते जमीन ते रोड जो सोडला रिजनल प्लॅनान 10 मिटराचे वयर आसता तो रोडूच आमी दाखयतात तेज्या पोनाचे रोड दाखयना 2021च्या रिजनल प्लॅनान ते सेटलमेंट दाखयल्ले त्यांनी परमिशन मागलेले ओनली फॉर बाउंड्री वॉल बाय जे आसा इज एक्सेसिबल टू द विलेजर्स एंड ऑल्सो हियर 10 मिटराचो रोड शेतकऱ्या फार्मराक ते शेतान वचपाक त्यांनी दाखयल्ले आसा ह्यो फायली आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनस ते ऑफिसर लेवलाचेर ते क्लियर केले वयता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट बी थंय आसता आयज तेका जर ऑनरेबल मेंबराक जर कितें दिसता कितें करूंक जाय तेणी स्वता कोणाक सांगून एफआयआर फायल करपाक काय हरकत ना जर पीडब्ल्यूडी ऑब्जेक्शन आहा आमकां टेक्निकली आमचे जे कायद्या प्रमाणे बसतात त्या कायद्या प्रमाणे रूल दिवपाक आमी तेच फेसिलिटेट करतात नथींग मोर देन दॅट स्पीकर सर जशें मिनिस्टरान सांगलें हांवें हेजेर कंप्लेन केल्ली आसा हांवें मिनिस्टराकूय लेटर बरयल्लें आसा मिनिस्टरान मातशी संवय घालची की ही जी लेटरां येता कंप्लेन्स येता बींग ऑनरेबल MLA जावं कोणा कडल्यानूय लेटरां येता कंप्लेन्स येता लोकलां कडल्यान तेन्ना ती मातशी पळोवची कारण कितें आसा स्पीकर सर आमकां ते TCP डिपार्टमेंटान भायर रावचें पडटा प्रोटेस्ट करचो पडटा तेन्नाच कितें एक्शन जाता सो प्रत्येक स्पीकर सर आतां ही गोश्ट जी आसा ही हांवें टोटल एक्सपोज केल्ली आसा म्हाका एकूच जाय की ह्या जो ऑफिसर जो आसा जेंच्यांनी मिस एप्रोप्रिएशन म्हळ्यार सायटीर वचना आसतना परमिशन ग्रांट केली TCP प्लॅनाचेर बाय दाखयता TCP प्लॅनाचेर जो एरिया आसा ती दाखयता तेन्ना स्पीकर सर मिनिस्टर आनी ते ऑफिसर जेंका पळोवंक जायना तेंच्यांनी पळोवपाची गरज ना स्पीकर सर प्लॅन जो आसा जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेणेन प्लॅन जो सबमीट केला तोच प्लॅन स्पीकर सर सायन मारता आनी अप्रूव करता स्पीकर सर हे कशें जावपाक शकता आयज आमचो जो रस्तो आसा हो रस्तो भितर गेला हो 40 वर्सां तेजे पयर जाली पुर्चुगेज टायमांतल्यान तो रोड आसा मागीर ताका डांबोर घातलो स्पीकर सर तो रोड अजून पासून नोटिफायड जाल्लो ना सो म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा की हो रोड पयलू म्हणजे नोटिफाय करपाचो गरज आसा आनी दुसरें ह्या ऑफिसरांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी विजिलन्स इन्क्वायरी ऑफिसर करपाक जाय कित्याक हे दिल्लीकार येतले आनी आपणाक जाय तशें करतले हे जावपाचें ना स्पीकर सर स्पीकर सर आमी पीडब्ल्यूडीक लेटर बरयता की रोड नोटिफाय करपाक म्हणजे तो रोड पब्लिक रोड ह्या दिल्लीकारान लोकलांक पुलीस स्टेशन ही दादागिरी चल्ल्या तो आमची लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून सांगता ही दादागिरी चल्ल्या स्पीकर सर मिनिस्टर तिसरो फोन बसून जाल्लो फोन घेवंक ना मिनिस्टरान तिसरो प्रश्न पुलिशेन कंप्लेन दी तुका जर कोण तशें सांगता आसत दी लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून तूं लोकांना कंप्लेन दी पुलिशेन कोण मोडटा तो हांव पळयता हांव तुका परत एकदा सांगता कंप्लेन दी हांगासर आमी घरां वाचोवपा खातीर आसा लोकलांच्या एकट्याचें घर मोडचें ना हांव स्पश्टपणे सांगता
कोण मोडटा म्हणजे कितें तर लोक हें जाला हो जो आसा कंप्लेन तेजी हांव पळयता कोण तो कंप्लेन पुलीस स्टेशनात पावली कंप्लेन हांव चौकशी करपा लायता कितें जाला तें हांव चौकशी करपा लायता तिसरा प्रश्न विचार तुझा ना म्हाका सिंपल तो ऑफिसर जो आसा तशें न्ही त्या संदर्भात सीएमान तुका हें दिली न्ही एश्युरन्स म्हाका सीएमान दिल्ले आसा बरो आसा एश्युरन्स फुडलें. पूण म्हाका एक जाय की जो ऑफिसर आसा कित्याक अशें समज घडटा एक्शन कितें जाता कळपा खातीरूच एक टीसीपी मिनिस्टरान ऑन रेकॉर्ड सांगलें तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला ना तेका एक मिनिट कंप्लेन तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या थंयसरल्या लोकांना ताणे प्लॅन दाखयला ना जाल्यार तूं परत एकदा सांगू शकता ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला पीडब्ल्यूडीक स्वता टीसीपी डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली हे तरी फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर केल्ले आहा आनी प्रॉमिस केल्ले आहा सो दॅट इट वील तुका मेळ्ळें आनी देवस्थानाची बाय आसा ती बाय सोडली मरे ना ती न्हू दोन बाय आसा एक पब्लीक बाय आसा आनी एक देवस्थानाची आसा ती ताणें सोडटा म्हणून सांगलें अजून पर्यंत ताणें काय दिवना थंय सगळे हांव परत एकदा ते चेक करून घेवन हांव तेजेर कितें कारवाई करपाक आनी डायरेक्ट आनी पायपलायन स्पीकर सर प्रश्न 90 रोडाक तेकोंच्यो तुवें पायपलायन ते भितूर आसा तो म्हणटा शिफ्ट कर आतां ती एक्झिस्टिंग पायपलायन स्पीकर सर एखाद्याच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जर पायपलायन गेले आसत जाल्यार हांव मुद्दामून कळपा खातीर सांगता आसत जाल्यार तेका जर ती पायपलायन काडपाक जाय रोडाच्या सायडीन घालपाक जाय आसत जाल्यार लँड ओनर आहा पळय न्ही त्यांनी पयशे भरचे पडटा ती रोडाच्या सायडीन घाल म्हणून कन्सर्न प्रॉपर्टी कोणी घेतली आसा त्यांनी परत पयशे भरप आनी ती रोडाच्या सायडींतल्यान घालून घेवप रोडाच्या सायडीन घालपाक थंय जागो आसपाक नाका तेणे सरळ रोड कंपाऊंड केलो एक मिनिट रोड फोडचो पडलो 100 मीटर रोड जो आहा पळय न्ही तो सोडून तो नोटिफाय कर म्हणून सांगला नोटिफाय नासत जाल्यार आज फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना सांगता दे रायट फॉर द पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट टू नोटिफाय तुम्ही आता पीडब्ल्यूडी तुमकां लागता एकूच सेकंड जो रोड आसा पळय तो 100 मीटर न्हू ताका सेटबॅक बीन सायडीक काय दवरूं ना सो ताका डायरेक्ट तेणे ड्रेन बांदलेली आसा सो ड्रेन जी बांदल्या आनी ताका सायडीक खांबे आसा तो इल्लो पासून जागो ना पायपलायन शिफ्ट करपाक चॅक करपाक लायता पीडब्ल्यूडी बट ताका पयशे भरून ते घालपाक लायता पळोवपाक नाका स्पीकर सर निलेश काब्राल म्हणजे एक फक्त हे उतराचेर हें आशिल्लें की ऑनरेबल मिनिस्टराक कंपाऊंड जेन्ना टीसीपी एप्रुवल दिता बांदपाक आनी म्हजे प्रॉपर्टी भितर हांव सायडीन कंपाऊंड बांदता जाल्यार कंपाऊंड बांदता तेन्ना परमिशन जेन्ना आमी टीसीपी घेतले पंचायतीक घेतले कंपाऊंड बांदपाक सो ताका सेटबॅक सोडून बांदपाक जाय वा म्हजे प्रॉपर्टीक कंपाऊंड बांदपाक जाय हांव व्हेरीफाय करता आतां स्वताच्या प्रॉपर्टी हे एग्जाम्पल जाल्यार इफ दे ऑन द सर्वे प्लॅन if the owners of the property is X and X is applying to protect his property, so it comes on the boundary of the property or he has to leave setbacks to there if the road is there. Yes, no, see, you understand what I'm saying, no? If I have a property, I'm asking for permission from TCP, so TCP is giving me permission. So permission is given to be put on the boundary of my property. If there's a road, I have to live 10 meters and build a compound. No, on the boundary of the property. Boundary of the property. Subject to That's I wanted clarification from you. श्री कृष्णा सागर एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंसान स्पीकर सर हेच मुद्द्याचेर माहिती न्हू ताका म्हाका तूं मागीर वयचो बॅग घेवन वयता अरे तुका तूं उलोवपाक दिना जाल्यार आय कॅन टॉक वेन एवर आय वॉन्ट आय एम स्पेसिफिकली आस्किंग उलय ऑल बिल घाल बॉब दिस मत त्यासो रावचो आमकां कितें त्रास कोता स्पीकर सर स्पेसिफिकली आज हँडलूम डे मेळोन दिल्लें तुमकां दिल्लें तू बरो काय सांगता तुका Honorable Minister should specifically tell us if you look your TCP permission has granted for subdivision of 11 plots in this 14/1 survey number, but your government noting that is there in this file. At number 3, it is shown approval for 12 plots. So what is this confusion about 11 and 12 plots? Speaker sir, Honorable Leader of Opposition, whatever he is raising a query, I have already asked the department to give me an answer. Road needs to be, one is of the road which you have asked, and as far as road widening is concerned. No, not road. 11 plots. 11 plots and 12 plots. I heard the 11 and 12 plots. I'll get the note information. is there. Finally note ha. They get the information to the dita. Barmo ha. They might check code. Speaker sir.
आमी हे जे परमिशन दिले वयता this is given at the divisional office. Ultimately, it is my responsibility when I am answering on the floor of the house. Second thing is this So from discrepancy. 12, from 11, how it became 12? This Just check this. discrepancy of 11 and 12 plots. CTP is sitting here. She'll give it to me. I'll answer it now in a few minutes. I get the information why the. कृष्णा साळकर. स्पीकर सर, म्हजो इतलोच प्रश्न आशिल्लो की तो रस्तो तो दाखोवना म्हणटा तो आमकां आतां दाखोवपा मेळटा काय म्हणून मंत्र्यान हें दिलां की तो नोटिफाय करपा आतां PWDक सांगता. सो म्हाका दिसता प्रश्न जितलो रे तुका हांव दितलो रोखडोच. Speaker तुका sir. जितलो रे. तूं कित्याक भियेता कित्याक? येवपाक गरज ना. नाका सगळ्यांक दितलो रे. हय धाडून दिता. Total subdivided plots permission given is only 11. It's not 12. No, how much was asked? Permission given subdivided plots are only 11. How much is asked? I have not gone This into is it. your note. I would place it And file doesn't come to the in minister. the file note. It is put for 12. Maybe, but permission given is only for 11. No, yes, Their so it's total subdivided plots are 11. I will call for the file and I'll have a look Yes, at this it. is the note. I'll give it to you. No need. I'll call for the file and have a look at it. I got the file here. रिप्रिमेंट तुझे आसा? काय ना मंत्र्यान उत्तर दिला की तो नोटिफाय करपा लायता म्हणून PWD रोड. हय स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें सांगलें मुख्यमंत्रीन जे अश्युरन्स दिल्ले आसा टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ते PWD मूव करून नोटिफाय करपाक सांगतले. श्री प्रेमेन शेट. स्पीकर सर, तो ऑनरेबल MLA विरेश बोरकरान जो प्रश्न काढला त्या संदर्भात म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाचो आसा. अशे जेन्ना गुंतागुंतीचे विशय आसता तेन्ना TCP डिपार्टमेंटाचे ज्येष्ठ अधिकारी वचून तेंच्यांनी ते इन्स्पेक्शन करता काय ना होच म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आसा. ना ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला TCPचे ऑफिशियल्स जे आसा आयज बी सकाळी तांकां सांगलेलें आसा की तुमी जेन्ना उत्तर दिता उत्तराचें सोडून दिया पूण तुमी जेन्ना खंयचेय परमिशन दिता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट विथ फोटोग्राफ्स फायल जावन आसपाची गरज आसा. I have also today given directions to them that it should be available so that if there is anything we have photographic evidence and also the visit has to be verified by at least 2 officials. श्री वेंद्रेगस. स्पीकर सर, एकूच आसा. एक जस्ट एक. स्पीकर सर, जेन्ना TCP आपूण येता म्हणटा न्हू जाल्यार लोकल बॉडी थंय आसता. त्या लोकल बॉडीकूय ते कन्सिडर करता काय ना हेजें बी सांगचें. लोकल बॉडीचं कितें विरोध बी कितें असल्यार ऑब्जेक्शन फायल केल्यार तेजेर आमी लक्ष दिवन तेजेर आमी व्हेरीफाय करूं शकता. पण परमिशन जे विचारतात कोणाचो जर समज तूं ऑनरेबल मेंबराचो जर प्लॉट असलो तेजे गायडलायना संबंधित विशय आहात तर आमी वी आर बाउंड टू गिव परमिशन. मागीर पंचायतीचे ना मागीर पंचायत फुडें NOC दिता तो पंचायतीचो विशय जाता मागीर. बिकॉज आय थिंक तो एंट्रन्स ऑफ MDR आहा आता प्लॅनाचे चोयता MDR एंट्रन्स आहा आणि ते एंट्रन्स PWD गे परमिशन आहा. हॅज PWD ग्रांटेड द परमिशन तुमक जेन्ना TCP दिताय ते MDR गे परमिशन PWD गे परमिशन आहा. MDR सध्या ऑनरेबल मेंबर सध्या जो रोड जो हा तो MDR तो मेन रोड जो दाखयला प्लॉट एक सायडीक हा मदीं 6 मिटराचो रोड हा एक कडेन 3 मिटराचो रोड जे शेतान वयता ते पेदुर्गे शेत ते पेदुर्गे डिमांड कितें आसलो शेताक तूं आतां 3 मीटर मुट्टा ती 3 मीटर म्हणून हांवें तुका सांगिल्लो 3 मिटर तेणी पेदुर्गे फील्ड जागेलो डिमांड आहा. ना डिमांड माझी जमीन न्हू ती डिमांड आणि ना बट आता प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कोणाची इट इज पीपल्स लोकल एक्सेस. I know that no but one sec here the situation is like this. Honorable member has asked a question here. I have not only once 2 to 3 times I have gone through this because this is a postponed star question. Basically we have seen that the concerned person whoever was the original owner has sold his land to somebody else. Now government is not in the business of selling land. Here 3 meters access is left for the farmers. 6 meters or 6.1 meters is a road that goes tapers towards the end. And there's a main road in the front. What Honorable Chief Minister has said, nobody can block this. He has on his own left that road. That road was there. He has tarred it and he's given it. And there are some 4-5 houses towards the end of that illegally tarred it. Huh? Illegally tarred it, right? He has illegally tarred it. No. Private property, why does he require permission? We are saying that he cannot block anybody's access. तू इल्लीगल म्हणटा कित्याक रे? तू इल्लीगल कित्याक म्हणटा? तो लीगल मारला असतो. अरे काबराल स्पीकर सर दुसरी गोष्ट कितें आहा प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचे भितर आमी आनी ताका फर्दर डायरेक्शन दिवं शकना ते एक्वायर करून मागीरूच आमी हें करूं शकता म्हणून तेजेर बी वन हॅज टू टेक दॅट व्यू इन टू कन्सिडरेशन.
Next, postpone star question number 2.